नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ अंतर्गत कोकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीक तुमका सगळ्यांनी येवकार. साहित्यिक भोमानेस्त मीना काकुडकार हांच्या बालकाण्याचे सादरीकरण आणि लेखकाकडेन संवाद या विषयाचेर आज आम्ही सुंदरशी कार्यावळ ऑनलाईन माध्यमांतल्यान घडोवन हाडटात. तरुणांमदी वाचनाची आवड निर्माण जावची आणि तांच्या विचारांची गती वाढची, तशेंच तरणाट्यांक वाचना खातीर एकठांय हाडून एक मंच दिवपाच्या उद्देशान कोंकणी भाषा मंडळान कोंकणी वाचन विश्व हो उपक्रम सुरू केला. गोंयच्या साबार कोंकणी पुस्तकांचेर सादरीकरण, चर्चा आणि विंगड विंगड कार्यावळी ह्या मंचा वरवीं जातल्यो. ह्या वेळार हो सगळ्या मानेस्तांचे येवकार करता आणि कोंकणी भाषा मंडळाचे उपाध्यक्ष भोमानेस्त पॉब्र फर्नांडीस हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी येवकाराचे उलोवप करचें. नमस्कार. हांव पॉब्र फर्नांडीस, उपाध्यक्ष कोंकणी भाषा मंडळ गोंय. सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो नमस्कार आणि हुनहुनीत येवकार. कोंकणी भाषा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व उपक्रमा खाला घडोवन हाडटा साहित्यीक भोमानादीक मीनाबाई काकुडकर हांच्या बालकण्याचे सादरीकरण आणि लेखकाकडेन संवाद. मुलाखतकार बाब ब्रिजेश सेठ देसाय आणि हातूंत वांटेकार बाय अन्वी नायक, कृता बांदेकर, सारा पागी, संयोजक गोविंद मोपकार आणि शलाका देसाय. मनांतल्यान आणि काळजांतल्यान तुम्ही हे ऑनलाईन कार्यावळीचो आस्वाद घेतले अशी आम्ही आस्त बाळगितात. सगळ्यांक आणि समेस्तांक तुमकां मंडळाचे वतीन उर्बे भरीत येवकार. देव बरें करूं बाब पॉब्र फर्नांडीस. आयच्या बालकाणयेचे सादरीकरण आणि लेखकाकडेन संवाद ह्या कार्यावळीक आमच्या मदीं आसात भोमानेस्त मीना काकुडकार. मीना ताईची साबार पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. तातूंतल्यो तांणी रचिल्ली बाल साहित्य हे ल्हानाकूच न्हय जाल्यार तरणाट्यांक आणि ज्येश्ठांक आवडीचें थारलां. कथा, निबंध, कादंबरी अशा तरेच्या साहित्य प्रकाराचें लिखाण तांणी केलां. कोंकणी साहित्य मळार मीना ताईचें व्हड मोलाचें योगदान आमकां पळोवपाक मेळटा. आयच्या ह्या कार्यावळी वरवीं भोमानेस्त ब्रिजेश शेट देसाय मीना ताई कडेन संवाद सादलो आणि तांच्या जिणे विशयी आणि साहित्य लेखणी विशयी चर्चा करतलो. ह्या कार्यावळी वरवीं आमकां सगळ्यांक मीना ताईच्या साहित्य रचनेतले गुपीत आणि तांची वाटचाल आयकुपाक मेळटली. मीना ताई, तुमकां हांव कोंकणी भाषा मंडळा वतीन येवकारतां आणि फुडलीं सुत्रां मुखार व्हरपाक बाब गोविंद मोपकार हाच्या कडेन सोंपयतां. आयच्या कार्यावळीचे मुलाखतदार बाब ब्रिजेश शेट देसाय हांची वळख करता. कोंकणीच्या कार्यावळींनी महोत्सवांनी सक्रिय वांटो घेवपी एक कलाकार म्हळ्यार ब्रिजेश शेट देसाय. लघुकथा, रस्तनाट्य हे सारकिल्ले लेखन करून साबार इनामाय तांणी जोडल्यात. सूत्रसंचालनाची जाल्यार तांकां वेगळीच स्वांस आसा. तांणी मल्लिकार्जुन महाविद्यालय काणकोण हांगसर अध्यापन केलां आणि सद्याक ते रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव हांगसर शिक्षक म्हणून कार्यरत आसा. आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां दोगांयकूय येवकारता. आनीक वेळ वेगळाय नासतना जे लेखिकेच्यो काणयो वाचून शिकून आमी ल्हानाची व्हड जाल्यात आणि आयजूय जातात त्यो भोवमानेस्त मीनाताई काकोडकर हांचे कडेन संवाद साधपाक तुमकां येवकारता. मुखावयली सुत्रां बाब ब्रिजेश शेट देसाय हांचे कडेन. नमस्कार.
कोकणी भाषा मंडळ कोकणी वाचन विश्वच्या अंतर्गत घडून हाडिल्ल्या ह्या प्रकट मुलाखतीत हांव ब्रिजेश देसाय तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. इश्टानो, नवनिर्मिती एका बियेंतल्यान घडटा. ह्या सृश्टीचेर झाडां, पेडां, जनावरां, जिवावळ जी आसा तांची निर्मिती, तांचें अस्तित्व जें आसा तें एका बियेंत आसा. साहित्याच्या बाबतींतूय अशेंच आसा. खंयचोय लेखक जेन्ना साहित्य निर्मिती करता तेन्ना ताच्या भितर जें बी किल्लता तें खूबच गरजेचें आसता आनी ताजे उपरांत तो साहित्यकार जाता. आज कोंकणी साहित्याच्या मळार किल्लून आयिल्ली एक लेखक भोमानेस्त मिनाबाई काकोडकार हांचे कडेन आज आमी संवाद सादपाचे आसात. तिचें साहित्य आमी वाचतात. आज तिचें मन वाचपाची एक वेगळी संद आमकां मेळ्ळा. तें आमी वळखुया, त्या संदीचो आमी लाव घेवया. ह्या समयार मिनाताई, हांव तुमकां नमस्कार करता आनीक येवकार भेटयता. खेळीमेळीचें वातावरण जावचें म्हणून एक प्रस्न पयलीं हांव तुमकां विचारता. मिना गायतोंडे हें तुमचें लग्ना आदींचें नांव आनी ताजे उपरांत मिना काकोडकार. दोना भितरलें खंयचें तुमकां आवडटा? एक दोनी बाजू सांबाळून तुमी जाप दिवची. अर्थात हांवूच तें मिना मू गायतोंडे आनी लग्ना उपरांत मिना काकोडकर जालें. पूण कितें आसा, आतां भुरगीं आपल्यालें कुळाचें नांव लायतात आनी घोवाचें नांव लायतात. पूण त्या तेंपार तें तशें नाशिल्लें. आशिल्लें जाल्यार हांव मिना गायतोंडे काकोडकार अशेंच लायतलें आशिल्लें. तर ताई, पयलोच प्रश्न आमी आतां सुरवात करया. मिनाचें साहित्यीक मिनाताई कशी जाली हाची वळख तुमी आयज आमकां करची. म्हणजे साहित्यीक प्रवासाचे हांव दोन भाग करीन. एक म्हजो एक्चुली साहित्य बरोवपाचो जो काळ आसा ताचे पयलींचो काळ जेन्ना हांव घडटालें आनी मौखीकपणान उतरां कडेन खेळटालें. आनी दुसरो भाग हांव साहित्यीक जालें, बरोवपाक लागलें तेन्नाचो. जेन्ना बरोवपाक लागचे पयलीं जेन्ना हांव घडटालें तेन्ना म्हाका म्हणजे आवयच्यो काणयो याद जातात. ती म्हाका आपल्याल्यो सद्दां काणयो सांगताल्यो तरेकवार. राजकुमारीची, पिंशा सोनेरी रंगाच्या हाची, निळ दोळ्याची राजकुमाराची, आनी जादूगार आनी तरेतरेचे सगळे. तिच्या काणयांनी कितें नाम नाशिल्लें सगळें चऱ्यार सामको. आनी तें कल्पना विश्व अणभवतना हांव म्हजें वेगळें कळत नकळत वेगळें विश्व तयार करूंक लागलें. आनी तिणें जें बी घाल्लें तें नकळत रुजतालें साहित्यीक हातूंत भितर. आनी उपरांत ताजोच म्हाका फायदो जालो. म्हज्या बाबान म्हाका केन्ना काणयो सांगल्यो ना, पूण तरीकय ताणें म्हाका साहित्याचे वाटेर हाडून सोडलें. आमचें काणकोण कितलो सैमान रचला तेतून जाणात, कितें ना म्हणून ना सगळें आसा. आनीक आमी सद्दां आमकां लागींच रंचो माळ फामाद उरलो आसा. आमी सद्दां फातोडेर बाबा म्हाका घेवन ते रंच्या माळ्यार वचचो. आनी थंय फातोडेर हें रान सगळें निदांतल्यान जागे जातालें. अत्यंत सुंदर सामको सवळी तेन्नाच आमी जावन उलयतात कशी. आनी बाबान सांगचें, तुका कविता करूंक आवडटा न्हू, वाच, ही देवाची कविता, ही तूं वाचूंक शीक. आनी म्हाका इतलें तें बरें दिसलें बाबान सांगप की हांव वेगळे नदरेन सैमा कडेन पळोवपाक लागलें. आनी सैमाचें त्या मोगानच पडलें म्हळ्यार जाता. आनी 7-8 वर्सांचें आसतना हांवें पयली कविता केली. ती बी सैमाच्या पावसाची, गडगड्याचा पावस. तेन्ना कितें आसा, मराठी शाळेंत वतालें. कोंकणी बरोवपाची भास आसूंक शकता हाची जाण नाशिल्ली. आनी कविता करतना भास शुद्ध आसूंक जाय हाची गरज दिसनाशिल्ली. म्हज्या कवितेचें वाचन 2 जाण आशिल्ले, म्हजी आवय, माई आनी बाबा. दोगांनी सामको तोखणायेचो पावस घालो म्हणजेर. आनीक तितल्यान हांव खोशाल आनी उमेद म्हाका बरोवपाची. रातचें आमी कितें करतालीं, आंगणान बसतालीं मळबापान. आनी बाबान म्हाका सगळें ते मळबांतल्या नखेत्राची वळख करची. तातूंत 70 म्हज्या चड आवडीचो. ते सगळे शिकोवन ताचे सकयल इल्लोसो ठिपको आशिल्लो अरुंधतीचो. हांवें म्हणचें, बाबा ती अरुंधती इतली ल्हानशी कशी रे? बाबान म्हणचें, ती ल्हान आसूं गो, इतलें सगळें तुका नखेत्र दिसतात न्ही,
तांकां आपली अशी वळख नांवां खबर आसा तुका ना, पूण ह्या अरुंधतेक ती जी स्वताची वळख आसा पळय, ती वळख आसा पळय न्ही, ती आपल्या कर्तृत्वान मेळोवचें पडटा. तो ल्हान व्हडाचो कांय फरक नासता. ताजें सांगणें खंय तरी खोल अशें भितर रुजलें. तो वळख म्हणटा ती गजाल ध्रुव कसो म्हणजे काळजान घट्ट जाली. तें जालें तितलेंच एक स्वप्न अशें वळख मेळोवपाचें हांव अशें म्हणून. पुढे हांव मराठी बरोवपाक लागलें. मराठीन बक्षिसांय मेळिल्लीं. पूण मागीर चंद्रकांत बाबाल्या राष्ट्रमतान एक स्पर्धा आयली ललीत लेखाची, कोंकणींतली. हांवें केन्ना कोंकणीन बरोवं नाशिल्लें, पूण उलयता तशें बरोवपाची. तेन्ना तें शुद्ध विद्या म्हणटा तें म्हणूंकूच नाशिल्लें. हांवें तें आमच्या काणकोणच्या पाळोळ्याचेरच रानफूल म्हणून पयलो लेख बरयलो. आनी त्या लेखाक बक्षिसूय मेळ्ळें. चड लोक न्ही, थोडे लोक तरी म्हाका वळखूंक लागले. आनी मिना दू गायतोंडे ह्या चलयेक आपली वेगळी वळख करपाचो मार्ग गवसलो. त्याच वाटेक चलत आज हांव हांगा मेरेन पावलें. तर मीनाताई, तुम्ही सांगला तशें की मौखिक साहित्य म्हणजे आमच्यो ज्यो बालकाणी आसात तांच्यातल्यान तुम्ही उर्बा घेतल्या वा तातूंतल्यान तुम्ही घडल्यात. आनी अशे कितलेशेच साहित्यीक आसतले जे आमच्यो बालकाणयो वा ह्या ज्यो काणयो आसात आमच्यो जाणटेल्यांच्यो त्यो आयकून आपलें आयज अस्तित्व घडयलां कोंकणी मळार तरी. खूब बरी गजाल. फुडलो प्रस्न हांव तुमकां विचारूंक सोदतालें की तुमी काणकोणची आनी पाळोळची दर्यादेग तुमी लागीं सावन पळयता. पाळोळेची दर्यादेग जी आसा वा काणकोणचो सैम जो आसा तो खरेंच उलयता, अक्षरशा उलयता. म्हणजे तुमच्या साहित्यान जरी तें दिश्टी पडटा, लायक दोंगर चवरला जर तुमी कथा पळयता जाल्यार अक्षरशा ती उलयता. म्हणजे आतांच्या लोकांक घडये ताची भास कळना काय, हाचेर तुमचें कितें मत? सैमा कडेन पळोवपाची प्रत्येकाची नदर वेगळी आसता. कांय लोकांक सैम ही गिरेस्तकाय कशी दिसता, तर कांय लोकांक ती गिरेस्तकाय जमोवपाचें साधन कशें दिसता. थोड्या लोकांक कितें आसा, एक दर्याचो गाज किंवा रेंद्राचे कातर हातूंत संगीत दिसता. तर कांय लोकांक ते रेव पार्टीचे जे लावड स्पिकर आसा तातले पयशे मेळटात ते चड सुंदर दिसता. प्रत्येकाची नदर. पूण एक गजाल, ज्यांचे काळजांत पळय हो सैम आसा न्ही, तांचे कडेन सैम उलयता. आनी ज्यांचे काळजांत तो कांय तांचे कडेन तो मनोमनूच जाता. आतां म्हज्या पाळोळ्यान पुस्तक दिल्या, ती बऱ्या खातीर काय वायटा खातीर हाजेर दुमत आसूं येता. पूण हें पाळोळें म्हणजे वळखीचें न्हय, तें म्हाका सामकें अनवळखी. पूण म्हाका एकूच समाधानाची गजाल म्हणजे जो सैम हांवें पळयलो, हांवें अणभवलो, तो म्हज्या कथांनी तसोच आसा. तो बदलूंक ना. ह्या बद्दल म्हाका खूब समाधान दिसता. खरेंच ही कथा वाचतकच ती काण्णां चुन्नां ताची जी रूच तुमी त्या उतरांनी म्हणटात ती खरेंच खाल्ल्या भशेन दिसता. ते खाण्याचो त्या वेळार ते खाल्ल्या भशेन दिसता. इतली सुंदर तुमी सैम वर्णिला तातूंत भितर. तर फुडल्या प्रस्ना कडेन येता हांव की साहित्य लेखना खातीर तुमकां जी उर्बा मेळ्ळी ती कोणा कडल्यान? कितें आसतना एक बी आसता जें तुवें उजवाड म्हळ्यार बी म्हणटा तशें खरेंच एक बी आसता तें जमनी भितर आसता, निद्रिस्त अवस्थेंत म्हणना तशें. ताका जर पोशक वातावरण किंवा सारें उदक मेळत जाल्यार ताचो पिलून तें वयर सरता आनी ताचो रोंपो जाता. नाजाल्यार तें तशेंच बी पोंदां भरून भरून ना जाता. तशेंच मनशाच्या आंगांतले सुप्त गूण जे आसा न्ही ते ह्या बिया भशेनच उरतात. तांकां जर पोशक वातावरण आनी सारें तोखणायेचें सारें कितें मेळत न्ही तर ते वयर सरता. सांगपाची गजाल म्हळ्यार म्हजी आवय त्या तेंपार पसून लेखन करताली. मुलांचे मासीक बी नासताले तातूंत तिजें छापून येतालें. आनी म्हजो बाबा डायरी बरयतालो. त्यो इतल्यो सुंदर की त्यो डायरी हांवें हालींच वाचल्यो. म्हाका दिसतालें की म्हजी आवयच फक्त लेखन करताली. बापायच्या लेखनाचें म्हाका हालींच कळ्ळें की तोय करतालो. सो तांचे कडल्यान वारसा हक्कान म्हणटा तसो हो गूण म्हज्या आंगांत आयलो. पूण असो वारसा हक्कानूच येवपाची कांय गरज नासता. कारण एका लेखकाची भुरगीं जशी लेखक जाता तशी ना, तशी लेखक कोण आवय बापूय नासतना पसून तांची भुरगीं लेखक जातात. पूण म्हजें बऱ्या नशिबान म्हाका तेंय मेळ्ळें आनी तोखणायेचें तांचें उदकूय म्हाका मेळ्ळें सारकें. आनी वाचनाची सामकी खूब आवड आशिल्ली आमच्या घरांत सगळ्यांक. सो खूब पुस्तकां वाचूंक मेळ्ळीं. ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणल्यार साहित्याचो रूप ती आणि वाचनाचो परिणाम म्हणल्यारच मीनाताई आमी हांगा एक
सुंदर देख आमी पळोवपाक शकतात. तर मोबायल हाची देख आनी फुडल्या पिळगेक एखादे वेळार कळटली. वाचनाची देख आमच्या मुखार आसा, मोबायलाची देख कितें आसूं येता फुडाराक हें आमच्यांनी सांगूं नजा. तर हांव आनीक मुखार प्रस्न विचारता ते तुमकां, आनीक तुमच्या भुरगेपणान तुमकां हांव म्हणटा, ह्या वयाचेर जर तुमचें भुरगेपण तुमकां मेळटा अशें जर हांवें सांगत जाल्यार तुमच्या वयाचो खंयचो वयोगट तुमी सद्याक ती म्हणटली? अशें खरें जावं येता म्हणजे वर बी म्हणून देवा कडेन लागपाचो जाल्यार हांव 6 ते 10 वर्सां त्या पिरायेचो वयोगट माग. कित्याक कित्याक जाणा की त्या वयाची भुरगीं सामकी भाबडी आसतात आनी ती भाबडेपणान तेची कितें कर्तूक करता किंवा आपल्यान हें करता तें सामकें काळजान वता. तांचे तें भोव व्हडलायणी तांचे वसणी तांची पिरायेच अशी तांकां समजना की ती इतली गोड भाबडी आसुनी सामकी लोकांक भुलयतात कशी ती. म्हज्या कथांचो पळय भानुदास हातूंतलो दोंगरचो तो भानुदास, सुकणे पिलांतलो रगलो, मास्तर म्हणटातलो शिरी, बापूय न्हय तो तातूंतलो तो भुरगो, आनी भाबड्या मानांतलो इशान, सगळे ह्याच पिरायेचे. आनी हांव तांचे म्हाका कसले त्रास दिवचे पडना की तांचे बद्दल जेन्ना म्हजे काणयांनी हांव तांकां उबें केलें तेन्ना म्हाका कसले त्रास पडले ना की हांव ते भुरगे जालें आनी कथा बरयल्यो. असो जर म्हाका बळ दिलो देवान जाल्यार हांव परतून होच वयोगट मागून सुंदर. आनी तें वयच वेगळें आसता, तुमची मजा सामकी सामकी तेजे वेळार श्रीमंत खेळपाची. आनी ताई तुमची पात्रां आसात, तुमी भानुदासाचो उल्लेख केलो, आता शिरीचो उल्लेख केलो, ती पात्रां काल्पनीक काय प्रत्यक्ष ती तुमच्या समाजा भितर आशिल्ली? भानुदास बी खरोच आसा. आसा इशानय आसा. इशानाचीच खबर ती घडली ती. हांवें इशान व्हडलो जालो, हांवें अशें केल्लें म्हणून तूं म्हाका विचारता, कारण तो व्हडलो जालो न्ही ते बाबडेपण आतां फाटल्यान पडलें म्हणून ताणेंच केल्लें. सामकी बरी आनी तातूंतल्यान एक सुंदर कथा घडली. सामकी बरी. आनी दुसरी एक आसा एक कथा वायट वायट म्हणटा ती, तातूंत दुकर आसा तातूंत भितर ती एक खरेंच घडिल्ली. ही घडिल्ली कोणाची म्हणजे घरकाराच्या बाबतींत घडिल्ली. ती जेन्ना आमी बशिल्ली तेन्ना दुपार सांगली रत्नाबाय चिकनबाग आशिल्लो तेन्ना की बाबा अशी अशी घडली. तर सगळ्यांनी आग्रो केलो की ताजी काणी भातकाणी जावंकूच जाय म्हणून मागीर ताजेर काणयेन केलो. मूळ पात्रां ही आसतात ती सगळीं. मागीर तांकां इल्लो तो मसालो घडोवपाचो आसता पूण मूळ तो भानुदास सगळें आसा. आनी हातूंतलो म्हणजे सुकण्या पिलांतलो ती रिलेशन पळय आसा न्ही मावशेचें किंवा ताची ती आमकां दिसता. ती तो ते पात्रच आसपाची गरज ना, ती ह्यो भावना सगळ्यो त्यो भावना तांची उक्तावपाच्यो आसता. बाल साहित्या कडल्यान वळ्यान धरून एक प्रश्न आसा. साहित्याचो दर्जो वाडोवंक बाल साहित्य गरजेचें अशें म्हणटात, ताचे फाटलें कारण तुमी एक बाल साहित्य लेखक म्हणून? बाल साहित्य सामकें गरजेचें, कारण तातूंत भुरग्यांचो सामको सर्वांगीण विकास जाता अशें. आनी कितें आसा तांच्या कळत नकळत पसून न्ही तांची एक बेस तयार जाता भितर साहित्याची. बरें साहित्य खंयचें वायट साहित्य खंयचें हें पारखुपाची तांकां एक नदर येता. आतांची ल्हान ल्हान भुरगीं लेगीत कविता आनी काणयो बी बरयतात. फाल्यांच्या चिंतलें जाल्यार हीच फुडें एखादी व्हड जावन नामनेची लेखक लेखिका जावें. आनी अशे वेळाचेर तांची बेस जी घट जाली बाल साहित्य वाचून त्या बाल साहित्याक आमी कशी विसरूंक शकतली. सो बाल साहित्य सामकें गरजेचें. आनीक गरजेचें म्हणजे आतांचें कशें जाता की आतांचे मम्मी दर्या आनीक तांकां जर एक भुरगो विचारता मम्मी मम्मी म्हाका एक काणी सांग, ते म्हणटा आपल्याक कळना आजी आज्या मेरेन. सो निमाणे कडेन आजी आज्या मेरेन ह्यो काणी सोंपल्यो काय दुसरे केन्ना प्रश्न पडटा काय मम्मीन त्यो चालू दवरच्यो आतां, आजी आजी कडल्यान चलिल्ल्यो प्रथा जी आसा ती चालू दवरची. कशें अशें मुखार कांयच समजना. मम्मी पुस्तकां वाचची न्ही बाल साहित्याची, तिका बरोवंक जर येना आसत कांयच हरकत ना. पुस्तकां ती इतली आसा आमची कोंकणी भाशा म्हणून काडिल्ली आसा, जायते जाण बरयतात. ना म्हण आतां म्हणूंकूच शकना पूण कित्याक त्या दिकेनूच प्रयत्न जाल्लो आमचो सगळो. तो एक ग्रुपांतल्यान सगळीं एकठांय जावन आमी आतां पुस्तकां करता. ही फक्त भुरग्यां खातीर न्ही तर मम्मी पप्पा खातीर बी. आनी पप्पा कित्याक सोडलो तुवें, पप्पानी समजात न्ही.
घडये बाल म्हणटकच ते आमच्या खातीर न्ही दिसता तांकां दिसता अशें ना बाळपणाचे तांचे कितें सुंदर ताई. मुखार आनीक तुमच्या बद्दल आनीक खोलायेन जाणून घेवपाचो यत्न करया. लेखक म्हणून तुम्ही जेन्ना पावल दवरलें ताचे उपरांत ज्यो अडी अडचणी तुमकां आयल्यो त्यो खंयच्यो? हांव नोकरी करतालें. नोकरी आनी संवसार सांबाळून लेखन करप कठीण न्ही आं. तुका दिसतालें हांव कठीण म्हणटलें म्हणून न्हय. भरपूर वेळ मेळटालो. त्या दिकेन म्हाका खंयच अडचण येवंक ना. पूण अडचण खंय आयली जाणा मुळाची. सो म्हाका मूड म्हणटा तो सदांच पिकता. जर मूड नासत जर म्हजें लेखन जायना म्हणून म्हजी गती स्लो. पूण फक्त साहित्य रचल्याच म्हणून जायना. तें साहित्य वाचप्या मेरेन पावपाक जाय. आनी ना जाल्यार कितें उपयोग. पूण विकती पुस्तकां घेवन वाचपी कमी आनी ताका लागून खूब कमी जाता. आनी पयलीं कितें आशिल्लें पयलीं म्हणजे हें कोरोनाचे भानगड जावचे पयलीं पसून कोंकणी अकादमी किंवा आर्ट एंड कल्चर पुस्तकां घेताले तांची स्किमी आशिल्ल्यो. पण आतां सगळें थंड जाला. कळ्ळें? जाग ना कसली पुस्तकां घेवपाची. आनी प्रकाशक किंवा लेखकूय बी जे स्वता प्रकाशक आसतात ते आपल्या पुस्तकाचे गट्टे घेवन रामचंद्रान कशें श्रीरामान कशें अहिलेचो उद्धार केला ताचे स्किमीचो चरण स्पर्श आपल्या पुस्तकांक जावन तांची कितें तरी बरी लागतली अशी वाट पळयता. ही एक पुस्तकां न खपप ही एक मोठी अडचण. मोठी अडचण. आनीक कश्यो कितें गडी अडचणी आसात? आनी कसल्यो अडचणी म्हाका दिसना. आजकाल जर वेळाची अडचण असू शकता पण तुम्ही सरळ म्हणला की वेळाची अडचण आपल्या खातीर जरी नाशिल्ली म्हणून. सगळ्यांक 24 वरां आसता. सगळ्यांक बरें एक लेखक जर रेग्युलरली बरोवंक शकता दुसऱ्याक कित्याक ती वेळेची अडचण आसतली. म्हाका दिसना ती अडचण. ते खातीर निमित्त तें. हांव सांगचें ना तें खात्री वाटता ते निमित्त आसा. खुबशे जाण फेसबुकाचेर पोस्टय घालतात की नो टायम आनी खंय आनी तें. सो बाकीच्योय गजाली तांच्या आयुश्यान एड जाल्यात नवे आयल्यात घडये तांकां वेळ मेळना. पूण ही दोग्याची गजाल. उदाहरणार्थ अशें जावंक जाता आनी की अशें की तुमी लेखक बरयतात म्हणटकच ताका वाचकूय तितलोच गरजेचो. कारण वाचक जर ना जाल्यार लेखकाक तरी निर्माण मेळचें ना. त्याच खातीर भाशा भुरगे आतां तयार जावंक जाय. ते व्हड जातले मागीर काणी बरयतली ती कोण वाचतले. हें एक मुखेल. तर ही एक देख म्हणून अशी घेवं येता आयच्या पालकांनी वा आयच्या जे कोण पळयतात आयकतात तांच्यांनी की साहित्य जाता तितलें वाचचें. म्हणजे लेखक जो आसा तो भरभरून येवचो ताकाय बरोवपाची एक उमेद येवची. सामकें. फुडें एक प्रस्न आसा ताई तुमकां. कोंकणी साहित्याची जापसालदारकी आमच्या खांदार घेवन आपल्या खांदार घेवन कोंकणी साहित्यीक आनी साहित्य रचक आतांची पिळगी साहित्य रचपा सारकी सक्षम आसा. ती जबाबदारी मुखार व्हरपा खातीर सक्षम आसा तुमकां दिसता? खंय तरी सामकी खात्री आसा. कारण पळय आमी जेन्ना बरोवंक लागलीं न्ही तेन्ना आमी नवीच पिळगी आशिल्ली. पूण आमच्या पयलींचे पिळगेन आमचेर विश्वास दवरलो. आमचे काकीचे तांकां आमचे कडेन चड विश्वास आशिल्लो आनी तांचे प्रोत्साहनान आमी मुखार सरलीं. आनी तशीच आतांचे पिळगेन हांव खूब लोकांचे वाचलां की तोखणाय दिसता म्हाका तांची. अशी सामकी इतली सुंदर सुंदर बरोवपी भुरगे आमचे कडेन आसतना आमकां कित्याक भिवपा जाय कोंकणीच्या फुडारा विशीं. हीच लोक आमचे वेगवेगळ्या वाठारांत वता आमच्या देशाच्या आनी बाकीच्या भासां वांगडा स्टेजीर रावन आपल्याली कला सादर करतात. साहित्य लोकां मुखार सादर करतात. ही तांक ज्या भुरग्याच्या आंगान आसा नव्या भुरग्याच्या आंगान आसा तांकां सक्षम आमी कशी म्हणटली. तांचे बद्दल म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी उमेदय आसा. तुम्ही जो विश्वास दाखयला ताई ताचेर आमकां खूब प्रेरणा आनी उर्बा म्हणटा तशी. आनीक नवे जे बरोवपी आसात तांच्यांनी तुमचे सारकिल्या ज्येश्ठ साहित्यिकांचें वाचन करतकच खुबशी उमेद घेवं येता. आनीक आसा विश्वास आमी मुखार व्हरपाची ती कोंकणी साहित्याची चळवळ. फुडलो प्रस्न आसा ताई. लेखन हें पुरस्कारा खातीर आसूंक जाय काय पुरस्कार लेखना खातीर? गहन प्रश्न विचारला. कित्याक आतां पुरस्काराची रक्कम चड जाय आसा म्हणटकीर लोकांक पुरस्कार मेळ्यार खोस जातात लोकांक. पूण पुरस्कारा खातीर कोण लेखन करता अशें म्हाका दिसना. कारण तशें जर केल्लें जाल्यार तांच्या लेखनाक सातत्य उरचें नाशिल्लें. आनी पळय आमची कोंकणी भास पळय आसा न्ही ती ल्हान भास. त्या बाकीच्या समृद्ध भासां परस ल्हान भास. आमचे लेखक तितले थोडेशेच आसात.
मराठी सारखो एक समृद्ध भाषा पण आसा न्ही तातूंत खूब लेखक आसात आनी खंयच्या लेखकाक जाण केलो तरी पुरस्कार मेळप सामकें कठीणच जाता पूण एक पुरस्कार मेळना म्हणून खंयचोच लेखक ल्हान जायना किंवा पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून व्हड जायना आनी मापदंड खंयचो आसता की ताची पुस्तकां ती वाचतकीर लोकांक कितें दिसता आनी फक्त पुस्तकाचो आंकडो सांगता तुका हांव त्या पुस्तकाची साहित्य की ताची खोलाय कितली हाजेर तो लेखक कितलो व्हड हें थारता आनी जेन्ना पुरस्काराच्या आंकड्याचेर जेन्ना लेखकाचें व्हडपण जाणा तेन्ना आमी कित्याक म्हणपाचें की लेखन पुरस्कारा खातीर आसता म्हणून लेखन बरोच रावपाचें पुरस्कार मेळ्ळो वा 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 अशें न्ही तें तूं म्हणशीत की तुका कितेंशें मेळ्ळें म्हणून तूं अशें म्हणटा म्हणून न्हय तशें न्ही तें हां म्हणजे सामकें कांदर मत पुरस्काराक लागून लेखन कोणें करचें न्ही निर्शेवचें न्ही केन्नाय तरी तुमच्या वाट्याची पळय तो जेन्ना त्या दर्जाचे साहित्य जातलें तेन्ना ते पुरस्कार चडून तुमच्या दारान येतले. सामकें सामकें आनीक खुबशे आयच्या समाजा भितर अशी एक तत्वेन भरिल्ली आसा की पुरस्कारच म्हणना हांव की इनाम खास करून इनाम आनी पुरस्कार एकूच हातून दवरता सगळें दवरता आनी इनाम मेळना जातकच जो पळय मनाचेर ताण निर्माण करप जाता आनी घेवप जाता तो खूबच सामको वायट तातूंतल्यान घडये एखादो मनीस चल आपण सगळें सोडटा आपूण लिखाणाक वचना अशे तरेची एक भावना निर्माण करूंक शकता हें सामकें घातक न्ही पूण तशें काय कित्याक चिंतूंक जाय एक खंयचो लेखक ताजें साहित्य जर लोक वाचून तांकां लोकांक जर तें आवडूंक लागलें जाल्यार पुरस्कारा परस ते लोकांची पसंती चड म्हत्वाची न्हय आपसोच पुरस्कार घेनासतनाच तूं व्हड जाता निर्शेणी कित्याक घेवपाक जाय निर्शेणी मात्तूय घेवपाची गरज ना कोणेच तशी निर्शेणी आपल्याक घेवंक जायना बॅड सायन सो चुकय ना म्हणजे समाजा भितर सुद्दां आमी टीव्हीर पळयता आसतना तें कॉम्पिटिशन जें कितें आसा तें कॉम्पिटिशन म्हणून पळयता सो तरे वेळार ते एखादे वेळार तो गैरसमज आसूं येता सो तर मिनाताईन स्पश्टपणान सांगिल्लें आसा की कशे तरेन पुरस्कार जे आसात ते पयस दवरपाक जाय पुरस्काराचे जे मनार एक परिणाम आसता तो पयस दवरून आमी कशें साहित्य रचपाक जाय हाचेर तुमी खूब सुंदर भासाभास केली काही फुडल्या प्रस्ना कडेन हांव वता आनीक एक मजेशीर गजाल आमी आतां करया एक भास शैली आमी तुमच्या कथांनी पळयली ती म्हणजे साला सच्ची चढी क्या रे इसको सांगायस कशा हवें घाण येना नवे तोंडास आजूय पुंडुरीन दिसता सो अशी भास शैली तुमच्या कथेन आसा सो ह्यो बोलयो तुमी प्रत्यक्ष अनुभवल्यात काय हय ह्यो बोलयो सामक्यो प्रत्यक्ष अनुभवल्यात कितें आसना हांव जंय काम करतालें तें रिटायर तातूंत म्हणजे खूब क्रिस्तांवां इश्टीण खूब आशिल्लीं आनी म्हाका एक समज तांचे कडेन हांव तांच्याच भाशेन उलयतालें आनी हांव गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांत रावतालीं थंय गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांत वेगवेगळे भाशेक लोक आसताले तरेतरेचे सो त्यो सगळ्यो भाशा हांवें लागींच्यान अणभवल्यात आनी काणेकार सोसायटी म्हणून तेन्ना बरयतालें ते काणेकार सोसायटीन हे सगळे वेगळे लोक सामके त्या भाशे सकट हांवें हाडल्यात तातूंत भितर आनी हे सगळें आनी ही तांची शैली जी हांव वापरतालें आनी क्रिस्तांवांची ती म्हाका सॉरी रॉंग नंबर हें नाटक कलांगणान स्टेजीर हाडलें कला अकादमीचे स्पर्धेच्या हातूंत भितर तेन्ना पणजे ताजो पयलो प्रयोग चलिल्लो स्पर्धे खातीरचो प्रयोग चलिल्लो तातूंत हांव पयलीं म्हणजे क्रिश्चन चेडूं आनी हांव उलयतां तर म्हजो घोव बी सगळें पळोवपाक आयिल्ले आनीक ताचे पयलीं सांगता आमी दोनी चलेय आयिल्ले आनी तातूंत ते कोरीन नाच दीस करता आनी हे दोग जाण कितें सांगतात हे आमी सांगलें या ती आमची मम्मी म्हणून नाचताली खंय ती खुशी म्हणून ते एक गजाल जाली पूण मागीर तांकां जेन्ना ते नाटक बरें उठलें तेन्ना मागीर ती म्हणजे मम्मी सांगपाक गरज दिसली ना पूण म्हणजे घोवाकूच म्हणजे घोवाची शेजारी आसता म्हशिल्लो ताणें विचारलें एक दिसता कितें घोवान जालें ती आपली बाय ताणें ताका दुबावून पळयलें आनी कितें आंतर घालली केला कितें अशें सो ती एक पूण म्हाका अशें वेगवेगळे भाशेचो अशे शैली बी खूब आवडटा पूण ताजो परिणाम अशी कथांनी म्हणजे पात्रांनी आनी ती कोंकणी बोलयाची गिरेस्त काणी हय गिरेस्त अभिनयाची खूब आवड आसा अशें आयकलें अजून मेरेन नाटकान काम करपाची खूब अशी आतां खंय आतां वेगळी नाटकां आनी तसो जर रोल येत पात्र येत जाल्यार तुमी करची नात तरी
आता ना आता या आवाज आता ना पूण उमेद आसतली अजून नाही मी आता पळोवपाचें आतां नातरांनी बी करपाची ती पळोवपाची आतां हे सगळें कोरोनाक बी लागून आतां तोंडाक मास्क घालून उबे रावतली स्टेजीचेर आमी अभिनय करून मागीर मास्का फाटल्यान खूप सुंदर जाप ताई हाची ह्या प्रश्नाची आता फुडें तुमकां तुमची यादीचें घर जें आसा तें मातशें दार आमी आतां उक्तें करया आनी त्या दाराक घराक कितें आसा तुमच्या यादीचें तें आमी पळोवया तर फुडलो प्रश्न आसा तुमच्या यादीच्या घरात कितल्योश्यो अश्यो यादी आसतल्यो तूं यादी खंयची बऱ्यांतली बरी याद आयज आमकां तशेंच आमच्या आयकुप्यांक दिवची यादी तश्यो खूब आसात पूण हांव वेंचून काडीन जाल्यार खूब वर्सां पयलींची तुमची म्हाका अजून सामकी खूब खोस दिता ती याद करता ती सुरभी म्हणून एक कोचिनान एक राष्ट्रीय संमेलन जाल्लें तातूंत भितर आमी गोंयची 7 जाणां आशिल्लीं भोवमाने रवींद्रबाब मनोहरबाब चंद्रकांत पेडणे फाई मावजो पंडीत नायक रमेश बाबुस्कर आनी हांव आनी बाकीच्या भासांतले रथी महारथी म्हणटा तशें थंय आयिल्ले कारंत आशिल्ले मागीर पी शिवशंकर पिल्ले आशिल्ले अनंतमूर्ती आशिल्ले आनीक M.T. वासुदेव नायक आशिल्ले खूब जाण आशिल्ले आनी ही सुरभी म्हणटा तो मानसोत्सव आशिल्लो फेस्टिवल ऑफ मायंड्स आशिल्ले आनी 17 चालूच आसताले आनी त्या 17नी आमी वेगवेगळे विचार आयकताले तरेतरेचे विचार म्हणजे येदे व्हडले महासागरांत आमी कोंकणीचो बिंदू कसो जावन ते सगळे हे करताले शोशून घेवपाचो प्रयत्न करताले आनी ते सकाळची सत्र जाली दनपार सत्र आनी रातची आमी हॉटेलान येतालीं आनी आमची सत्र सोंपून आशिल्ली आतां अनऑफिशियल सत्र सुरू जाताली आनी आमी मळबाकोना बसून आमी गजाली करतालीं आनी सगळ्यो आपले जिणेंतल्यो जायत्यो गजाली सांगतालीं तातूंत भितर डॉक्टर रामराव आशिल्लो तेमी घरकान्न आशिल्ली शिवशंकरी आशिल्ली आनी भोव म्हत्वाचें म्हळ्यार आमचे संस्कृताचे पंडीत डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री आशिल्ले आनी संस्कृताचें रामायण संस्कृतान रामायण बरयल्लें ते थायलंडचे राजकुमारीक ते रामायण शिकोवंक वताले आनी तांचे कडेन इतल्यो यादी आशिल्ल्यो तूं दिता कितें हें म्हणना तो तुका कितलें सांगू तुका हांव तूं कितलें घेतलें अशी परिस्थिती जाताली आनी निमणे दिसा तांणी तांच्या पुस्तकाची ते संस्कृत रामायणाची कॉपी सही मारून म्हाका दिली आनी येदे व्हडल्या लेखकान ती म्हाका दिली म्हाका वेचून करून म्हाका दिली हें म्हजे नदरेन एक खोशयेची गजाल आशिल्ली ती खोस हांव आज म्हणसर विसरना आनी फुडें हांकांच मागीर ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो आनी हांवें तांकां मुद्दाम फोन करून तांकां ह्या गजालीची याद करून दिली खूब सुंदर महान मनीसांच्या हातांतल्यान नांव म्हणजे ताजी स्वताची होच मोठो पुरस्कार भुरगें तेन्ना नवेंच अशें आनी ताणी म्हाका दिवचें तांकां दिसलें होच म्हजे खातीर सामको एक खोशयेचो खीण आशिल्लो सामको सगळेताई खूब बरी याद सुंदर याद तुमी करून दिली आनीक यादी अश्यो खूब आसतल्यो पूण आतां हाची एक सुंदर याद फुडल्या प्रश्ना कडेन हांव येता ल्हान भुरग्यांक जर ल्हानपणान सावनच जर कोंकणीची संवय लागली वा वाचनाची संवय लागली आयच्या आवय बापायनी वा आयच्या शिक्षकांनी कितें करूं येता कशे तरेन तांकां मार्गदर्शन पयली गजाल म्हणजे घरांत कोंकणी उलोवपाक जाय हांवें खूब कडेन पळयलां की इंग्लीश उलयता ताका इंग्लीश उलयतात घरा कडेन सगळींच इंग्लीश उलयतात सांगपाचें म्हळ्यार कितें सांगना म्हजो धाकटो खूब अमेरिकेक आसा पूण ताणें पयलेंच कंडिशन घातलेलें चल्याक कोंकणी आपल्या आवयभास शिकूंक दिवंक जाय सो तो इतलो बरो ल्हान भुरगो तो पूण इतलो बरो कोंकणी उलयता इतलेंच न्ही ताणें ताका हिंदीच हातूंत भितर घाला की ताका देवनागरी येवपाक जाय देवा धर्या पाव ताका म्हणूंक येता आनी हें कित्याक आसा की आवय बापायन प्रयत्न केल्याशिवाय त्या भुरग्याक कळना न्ही की बाबा आमची आवयभास इतली बरी आनी आमी अशें तरेन करपाक जाय सो ताणी पयली गजाल म्हळ्यार कोंकणी आपल्या घरान उलोवपाक जाय दुसरी गजाल म्हळ्यार ताणी काणयो सांगपाक जाय प्रश्न काणी म्हाका येना न्ही पुस्तकां वाचत काणी सांगात पुस्तकां वाचून दाखयात आनी रंगीत आतां तरेतरेची रंगीत पुस्तकां आसात आमचे कडेन कोंकणी भाशा म्हणटनाच कितलीशींच पुस्तकां आसतलीं ती चित्र दाखयात तांकां ती चित्र पळयतकीर त्या भुरग्यांक रूच येता आवय अशी इतली सुंदर आमी वाचतले आमी वाचक जातले वाचक जाता जाता ते बरयतले आनी
शाळेत शिक्षकांनी तांचे ते विशय सुरू करचे पयलीं थोडीशी काणयो सांगची तांकां उमेद करची सामकी अशें की हांव सर इतकी काणी सांगता पयलीं आं म्हणून मागीर फुडें शिकयता तेंचे ते दुसरे विशय पूण ताजे पयलीं काणी आसतली तांकां उमेद येता आनी तांकां ह्या कसल्या बरोवपा खातीर किंवा कसल्या स्पर्धेनी वांटो घेवपा खातीर तांकां उमेद दिवपाक जाय आवय बापूय तितलेच शिक्षकांनी दिवपाक जाय जाल्यार मागीर भुरगीं ती फुडें फुडें वतली. खूप सुंदर. आणि सध्याक तरी अशें वातावरण आसा इंग्लिशीचें वातावरण सामकेंच मागीर बशिल्ल्या भशेन बहुत कशें गरजेची भास आमी भायर उडोवंक सामकी गरजेची आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार जर आमी ताचे कडेन आपली आवयभास सामकी गरजेची. आनी आमचे पेरंट्स कांय वेळार तरी खूब कडेन चुकतातूय बी आसतले की भुरग्या कडेन इंग्लीश उलोवपाक लागता आनी तांची मागीर ती कोंकणी इंग्लीश ती वेगळी जाता डू आ आनी हें तें सगळ्यो गजाली. आनी ह्या कडेची याद सांगता तुका तशीच आमची खंय तरी गेली आमी कोणाचे खबरेक थंय आमची गोंयचीच लोक प्रसंगी सोयरी ती तांची भुरगीं एकामेका कडेन इंग्लीश उलयतालीं गोंयची भाव भयण आमी इंग्लीश उलयतालीं आनी तांकां मेळपाक अमेरिकेची लोक आयिल्लीं तांच्यो दोनूय चलयो इतली सुंदर कोंकणी उलयतालीं म्हाका दिसलें की गोंयकाराक कोणाले अमेरिकन कोण पूण हें तुमच्या मनाचेर आसा की तुमी कितें उलयतलीं तुमच्या आवय भाशेक कितलो मान दितली तो कितलो फुडें ताका व्हरतली तुमचेरच आसा. आनी आमीच आमच्या तकलेन बसयला कांय लोक अशेंय म्हणटात आवय अमेरिकेची येदी भुरगीं इंग्लीश उलयतात म्हणून तांची आवय भास इंग्लीश म्हणून ते इंग्लीश उलयतली आमची आवय भास कोंकणी म्हणटकीर आमी कोंकणी खूब सुंदर. फुडल्या प्रश्ना कडेन हांव येता. साहित्यांतल्यान समाज प्रबोधन जावप गरजेचें अशें तुमकां दिसता जाल्यार ताचो हेतू जो आसा तो स्पश्ट जाता. हो एक प्रश्न कठीणच उत्तर दिवपाक कारण सांगता तुका हांव खंयची फास्ती घालून बरयना पूण म्हाका समजा दिसलें की हो एक विशय प्रश्न आसा न्ही विशय एक लोकां मुखार मांडपाक जाय जाल्यार हांव तो मांडटा कसो म्हणजे कथेच्यान मांडटा. समाज प्रबोधन जावचें ह्या हेतून बरयना तातूंतल्यान कोणें घेतलें समाज प्रबोधन जालें बरेंच आसा ना जाल्यार तरी साहित्य म्हणून वाचत न्ही तुमी पूण केन्ना केन्ना अशें जाता जें हांव सांगूंक सोदतां तें वाचप्याक तें समजना वाचपी आपल्याला वेगळोच अर्थ लायता. हांव गणीत घालतां जाप सोदून काडटा ती वेगळीची जाप आसता तातूंत भितर. आनी एक उदाहरण सांगता हांवें चंदनाचो रूप बरयलो चंदनाच्या रुपान भितर कितें आसा की लग्ना उपरांत एका चलयेचें कलेक तितलो प्रोत्साहन मेळना केन्ना केन्ना प्रोत्साहन मेळना केन्ना केन्ना ती स्वताच ताका जापसालदार आसता की आतां म्हजो संवसार सुदरलो आतां न्ही कित्याक अशें म्हणून घरचीच जापसालदार आसता अशी न्ही ती स्वतासून आसता. हांवें ती चंदनाचो रूप बरयलो आनी ती कथा वाचून म्हज्या मैत्रिणीच्या घोवान ताका बरेंच दाखयलें तूं हे आमचे घरचे गजाल काडून ताका सांगता काय म्हणून हांवें ताजेर बरोवंकूच नाशिल्लें पूण ताका दिसलें हो गैरसमज अशे गैरसमज बी जावं येतात अशें ताका लागून. पूण आतां अशी सिरियलांनी कशें डिस्क्लेमर उरता न्ही तशें म्हाका दिसता आमी बरोवचें पडटलें की हें कोणाक कथेच्या सुरवेक न्ही मातशें घालपाचें अशें अशें करचें प्रबोधन करपाकूच जाय अशें ना आमी बरेंच रावपाचें लोकांक जें कितें घेवपाक जाय तें ताणें घेवचें. खूब सुंदर जाता. आनीक खुबश्या वेळार तुमी लेखकांनी मांडिल्ले प्रस्न जे आसात ते समाजा मेरेन पावतात लोक ताची देखूय घेतात ताचें प्रबोधनय जाता पूण कांय वेळार ताचे उपरांत ताचें जें जतन जावपाक जाय त्या विचारांचें मांडिल्ल्या विचारांचें तें जायना कारण बायलांचेच विशय धरया साहित्यांतल्यान कशे तरेन मांडले कशे तरेन खंयच्या साहित्य प्रकारांतल्यान मांडले पूण तरी आसतना बायलांचेर जावपी अत्याचार अन्याय जे आसा ते अजून कमी जाले ना खरेंच सांगता. सो सो हाका लागून म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो की समाज प्रबोधन आनी तो हेत स्पश्ट जाता काय अशें सो ताका लागून हो एक प्रश्न आशिल्लो तुमकां हाजेर कितें सांगपाक न्ही तें हें समाज प्रबोधन समजून घेतलें जाल्यार वाचकाचें हें बी कितें म्हणटा तें मायंड सेटूय बी तसो प्रगल्भ आसचो पडटा. तूं जर सामको घट्ट पोन्ने विचारसरणीक जर वेंग मारून बसलो न्ही कितलेंय समाज प्रबोधन कर तूं बदलचो ना डिफिकल्ट सामकें
आमचे तरी गोंयांत हें म्हाका दिसता पयलीं थोडे कडेन आसा ना म्हणना तुका थोडे आसा पूण बाकीचे कडेन तूं देशाचे बाकीच्या भागांत तूं पळोवशी जाल्यार भयंकर सामकें खून पसून करता सामकें सामकें आनी गोंयांत हाल्या भितर इल्लेशें जावपाक लागलां म्हणजे ती अशें म्हणया भायली संस्कृती आयल्या म्हणया काय भायले मनीस आयले म्हणया काय भायली मानसिकताय आयली म्हणया सो अशें तरेन गोंया कडेन जावपाक मायंडसेटूच सामकें तें बदलावपाची गरज आसा गरज आसा आनी हे साहित्यांतल्यान जाता खूब फावट जाल्यार खुबसो बदलय दिश्टी पडटा आमकां साहित्यांतल्यान वेस्टर्न कल्चर पळयता जाल्यार मार्क्सवाद आनी खुबशे तरेचे साहित्यांतल्यान बरे विचार आयले तर फुडल्या प्रस्ना कडेन येता तरी आनीक कोंकणी चळवळ ती मोठी चळवळ आनीक आयज मेरेन जे आमी मेळयला ते चळवळींतल्यान मेळयला अशे खुबशे साहित्यिकांचे वा चळवळींत आशिल्ले जे लोक आसात भागी आसात तांच्या तोंडांतल्यान आमकां आयकपाक मेळटा सो कोंकणी चळवळींत सहभागी जावपाची प्रेरणा जी आसा ती तुमकां खंयच्यान मेळ्ळी शेणै गोंयबाबा कडल्यान म्हणजे प्रेरणा घेवन आमची पयलींची पिळगी पोटतिडकीन कोंकणीच्या उदरगती खातीर वावरूंक लागली लोक खूब थोडे आशिल्ले पूण तांच्या काळजांतली जिद्द सामकी खूब आकांताची व्हड आशिल्ली आनी ही जिद्द ही वताक जो आपल्या आवय भाशे विशींचो मोग हीट जावन आमच्या काळजांत पडलो आनी आमी सगळीं तातूंत सक्रीय वांटेकार जालीं सो शेणै अजून प्रश्न सोंपून आमच्या मुखावेले अजून चालूच आसात वेगळ्या तरेचे आमकां सुद्दां आतां कितलेशे म्हणजे उदय बाब गुरुदान बाब तांचे कडल्यान आमी सद्याक तरी प्रेरणा घेतात आनी तुमचे कडल्यान खास करून प्रेरणा घेवन आमी कोंकणी चळवळ मुखार व्हरपाची एक जिद्द आनी एक भुजार आमी सद्याक घेवया तुमची जी जापसालदारकी आसा ती आनी एक प्रश्न आतां आसा तुमच्या मुखार मौखीक बालकाणयो चडश्यो आमच्या कोंकणीच्या हातूंत जनावरांच्यो काणयो आमकां आयकूंक मेळटात आनीक तुमच्याय बाल साहित्यान जनावरां खूब बेबदर्या माजर धरून सुणा धरून दुकर धरून सगळ्या चडशा जनावरांचेर म्हाका दिसता तुमी कथा आनी हें बरयल्यात आसतलें तुमकां जनावरां आवडटात जनावरां म्हणजे फक्त भुरग्यांकच आवडटा अशें न्ही जनावरांची उपाट मोग करपी जाणटीय बी आसात आनी हांव स्वता ल्हानपणान पसून ह्या मोनजातीचेर मोग करीतूच व्हड जालां सामकें अशें आनी जेन्ना तूं तांचेर मोग करता तेन्ना हांव जसो सैमाचेर मोग करता तशें हांव मोनजातीचेरूय मोग करता आनी देखूनच म्हज्या कथांनी सैमा वांगडा मोनजातय बी येता ह्याच मोगांतल्यान आमी रस्त्या वयल्या सुऱ्यां खातीर एक शेल्टर चलयतात जांकां कोण ना वाली तांचे खातीर आमी आसात तांकां तांचे पिलां आमी एडॉप्शन करून दिता घर मेळून दिता जायते त्रास जाता तो म्हणटो साहित्याचो ताचो संबंद ना पूण तूं जनावरांचे म्हळें न्ही सांगलें आनी साहित्यान भुरग्यांक कितें आसा की तांचे विश्वान सगळें शक्य आसता तातूंत कोले माजरां सगळीं सोंशे सगळीं उलयतात तर बत्ती पसून उठटा कोण काय म्हणटा म्हणटकीर तांकां तें हे सुण्या माजराचे दिश्ट खूब आवडटा आनी तातूंतल्यानच ह्या पूण सगळ्याच भुरग्यांक हे मोनजातीचो मोग आसता अशें सांगूं येना कारण तांकां आडावपी तांचेच जाणटी आसतात हाडटाय नाका माजर हाडटाय नाका धुवपाक जाय हें घातलें तुका तें घातलें तुका आनी कितें दमो जाता आसता हें अशें सांगून भुरग्यांची हें वाडना मोग तुज्या आंगांत आसचें पडटा एक मोग तो मागीर कसली परवा करना ताका कसल्याच रोग जायना तें समजूंक जाय नाल्यार तूं रस्त्या वयल्या पसून जुण्याक घेवन घराळ्याक प्रमाणे ताका भाजेर भितर हें की आमच्या घरांत चलता तो मोग माया जो निर्माण जाता त्या जनावरां तो तुमच्या कथांनी स्पश्ट जाता आनी भुरग्यांनी तुमी तुमच्यो कथा वाचच्यो तातूंतल्यान खरेंच जनावरां कडेन खेळिल्ल्या भशेन दिसता बेबो शाळेक वता व्यक्ती आनी सुंदर इतली सुंदर काणी आनी तो बॅग लावन वता दफ्तर अशी कशी ताई तुमकां ती सुचली तो बेबो काय फाटल्यान बेग लावपाक शकना न्ही भुरग्यांचे काणी ते सगळें जाता ते आमगेले कोंकणी भाशा मंडळान ते एक आमचो ग्रूप तयार केलो आनी तातूंत भितर आमी नानू कथामा सुरू केली आनी तातूंत कशें पयली दुसरी तिसरी चवथीचे वेगवेगळ्या गटान आमी काणयो बरयताली सो तो पिंपरू पयली सुरवातेक कसो मागीर कसो मागीर व्हड जातकीर चवथेक तरी ताका शाळेंत घालनाका पूण ताका तो बॅग बी घेवन शाळेंत गेलो पिंपरू आमचो तें जमपाचें न्ही तें
बाल साहित्य तें आनी म्हजें सांगपाचें म्हाका मुद्दाम सांगूंक जायना की म्हज्या बाल साहित्याच्या प्रवासांत कोंकणी भाशा मंडळ आनी चेतन रत्ना हाचो खूब वांटो आसा कारण तांणी वर्कशॉप घेतली नाशिल्ली जाल्यार आनी कितें आशिल्लें जाल्यार हांव सदांच बाल साहित्य हो म्हजो सेकंड चॉयस. पयलीं म्हणजे कथा बी तशें समजतलें आशिल्लें पूण आतां हांव दोगांकय समान मानता. इतलेंच म्हाका क्लियर जालां आतां बरोवन की तें भितर आशिल्लें म्हाका खबर नाशिल्लें की म्हाका बाल साहित्य अशी इतलो मोग आसा म्हणून. आनी एक सुंदर याद जाली काणी हांव जस्ट याद करून दिता. बेबो आनी बेबी दोगांय बांयचेर आसतात आनी ती वयर म्हणजे कितें चल्लां भायर म्हणजे भुरग्याची मानसिकता म्हणजे कशे तरेन भायर येवचें आपल्या मनांतल्यान. सो सुंदर एक मॅसेज तातूंतल्यान मेळटा आनी मागीर कळसुलीयेक येता आनी ताचेर बसून ती बाबडी भायर सरतात आनी सगळे जग पळोवपाक वतात. खूब सुंदर काणी. आनीक कादंबरी लेखन तुमी तुमच्या आवडीन बरयतात, तुमी वास्तू आसा आतां एकच आसा वास्तू दुसरी ना पण तयारी तरी आसतली. तरी कादंबरी कडेन वळपा फाटलें कारण म्हणजे कथा आसा पूण कादंबरी ना कादंबरी बरोवचे पयलीं आमी दीर्घ कथा बरयली आनी म्हाका दिसलें की हांव कादंबरी बरोवंक शकन. आनी कारणूय कितें जालें सांगता तुका. ही 4 चौक्याची घरां बिरां आसा पळय ती म्हाका अशी खूब आवडटा पयलींचें न्ही तें पूण ती चडशी मोडटात आनी ताजेर खूब थोडे सांबाळून दवरपी आसात पूण ते मोडटात आनी बिल्डिंगी बांदतात. वायट दिसता म्हाका पूण तें पयल्याचें घर हांव कांय करूंक शकना पूण 4 चौक्याचें घर जातून हांव खेळ्ळां थोडेशे चड पुराय हें न्ही तरी तातूंत म्हणजे कांय खेळ सारल्यात यादी लायल्यात. तें घरूय जेन्ना मातये करून जालां हांवें पळयलें तेन्ना म्हाका भयंकर त्रास जाले. दिसपा भायर त्रास जाले की हांव सोदतां घर तें थंय उदकान पावलें सोदतां घर म्हाका दिसना घरच दिसना. तेन्ना हांवें थारायलें की हें घर तश्या तशें उबें करप. अशें बुन्याद बी उतरांची वण्टी उतरांच्यो सगळें उतरांचें आनी जें घर सदैव तथास्तु म्हणत रावतलें अशी वास्तू उतरांनी उबी करप. तेंच तिडकींतल्यान म्हणटा तशें ती वास्तू दिवप. ताई तुमी सांगता म्हणल्यार मातशें काळीज घुंवळ लायला आनी बरेंच घरां जीं आसात तीं आतां मोडटात आनी नवी वास्तू जी आसा थंय ती उबी जाता. सगळींच करणारे थोडी सांबाळून दवरतात. आनी संवर्धना खातीर थोडे लोक हातभार करतात. इवन सरकार सुद्दां आतां खुबशे रितीन आदार करता संवर्धना खातीर घरांच्या. ते सगळ्यां खातीर एक सुंदर देख आसा. घर जें आसा तें आपलें पोरणें जावपून सांबाळून दवरपाक जाय आपलें तें आपलें. नव्या हातूंत खुबशे तांकांय अडचणी येतात तांच्यो अडचणी ना म्हणटा कारण एक पोरणें घर मेंटेन करप म्हळ्यार फकाणाची गजाल न्ही ती. आनी खूब लोकांचें एकत्र कुटुंबाचें घर न्ही तें. तुजे एक विचार जाल्यार दुसऱ्याचे दुसरे विचार अशे सगळे विचार एकठांय जावन तें घर उबें दवरप हें खूब कठीण काम. आतांय फुडलो प्रस्न तुमकां विचारचो दिसता. कथा ही संस्था नवी दिल्लीची तांच्यांनी तुमच्यो कथा पब्लीश केल्यात. सो तांचे कडेन जी राष्ट्रीय पावंड्यावेली आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेली म्हाका दिसता मोठ्यांतली मोठी संस्था आनी तांचे कडेन कशे तरेन तुमी जोडले आनी तुमच्यो कथा तांच्या ना तशी तांचे कडेन कांय जोडचें पडना. ती कथा ही कोणतरी ट्रान्सलेट म्हजी कथा विद्या पयलीं ट्रान्सलेट केली. आपले पयलीं म्हाका दिसता सचिन रायकारान ट्रान्सलेट केली आनी कोण तरी नॉमिनेट करता चंद्रकांत बाब केणियान सांगलें की ही कथा एक आसा ती पळय ती ट्रान्सलेट करून ती धाडटात ती तुका लेखकाक खबरूय उरना की कथे कडेन तुजी कथा पावली म्हणून. मागीर तांचें पत्र येता आनी तातूंतल्यान तुजी कथा आमी वेंचून काडल्या म्हणून. प्रत्येक भाशेंतली एक कथा आसता. तशे तरेन म्हजी 2 फावटी एक आपले भुरगीं आनी दुसरी शीण. आपले भुरगें भितर कशें आसा की चलयांक कितें दिवचे पसून फाटीं सरता पण चल्यांकच त्या फुडाराचें आमचें वंश दिवे वंशाचें पेट चलयां तें मोडून काडपा सारको हें आसा. ह्या कथेक तांणी कथेच्या आनी हातूंत पसून जेलान पसून ती कथा वाचून दाखयली तांचे कशी ती बायल आसा तांचे खातीर खूब हें केलें तांणी ह्या कथेचें. आनी दुसरो शीण. शीण हो जेची बायल वता तो जाणटो बायल वतकीर तो कसो एकटुको पडटा
आणि कोण ताका आपल्या आंगार ताजो भार पडप म्हणून खुशी उरता त्या विशीं आनी म्हाका सगळ्यांत ती कथा पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून बरी अशें म्हणना हांव पूण एका जाणटेल्यान फोन केलो आनी ढळढळीत रडलो पूण कशें कळ्ळें म्हजें मन तें म्हाका खरेंच वाटलें सामकें आनी तुमचो पुरस्कार म्हाका नाका आशिल्लो म्हाका खूब बरें दिसलें म्हणजे तुमच्या कथांनी कोंकणी साहित्याक एक दर्जो निर्माण करून दिलो आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावली खूब खुशीची गजाल आमचे खातीर कोंकणी साहित्या खातीर तर निमाणे प्रश्न रावता तरी तुमकां आमच्या आयकुप्याक आज कितें संदेश दिवपाक जाय कितें तुमी सांगूंक सोदता आयच्या संदेश आनी कसलो दिवपाचो सगळे पळयतात न्ही सगळे पळयतात ते आनी संदेश मुखार ना बरेच रावात म्हणजे कशी निर्शेवणी म्हणटा ती कशी तुमी तुमच्या आंगात रिगूंक दिवं नाका ही म्हणजे सामकी कळकळेची विनंती पुरस्कार म्हणजे म्हत्वाची न्हय तुमी बरयतात कर्म करीत रावा फळ केन्ना ना केन्ना तरी मेळटलें वा खूब सुंदर तेही तुमचे कडेन उलोवप करून खूब आज बरें दिसलें तुमचें मन जे सुरवातेक आमी सांगिल्लें की आमी वाचतले म्हणून आनी वळखतले म्हणून आज तुमच्या मनांतल्यो खुबश्यो भावना ज्यो आमच्या मुखार प्रकट जाल्यो आमच्या वाचप्यांक वा आमच्या आयकुप्यांक कळ्ळ्यो खूब खूब देव बरें करूं ताई तुमकां आज तुमचें मन उक्ती केलें म्हणून आनी म्हाकाय संद दिली तुमचे कडेन उलोवपाची कोंकणी भाशा मंडळाची खूब खूब उपकारी हांव फुडलीं सुत्रां जीं आसा ती गोविंद बाबा कडेन सोंपयता देव बरें करूं देव बरें करूं खऱ्यांनीच सुंदर अशी ही कार्यावळ रंगली आणि जशें मिनाताईन सांगले आपल्याचेर बरयला काय अशे तरेच्यो प्रतिक्रिया खुबश्या लोकांच्यो येतात खऱ्यांनीच म्हज्या हिसपान तांणी म्हणिल्ल्या प्रमाण हेच तांचें खरेलें जैत अशें आमच्यान म्हणूं येता इश्टानू मिनाताईंच्यो काणयो म्हळ्यार आपल्या आपुणूच त्यो संपूर्ण वा परिपूर्ण अशें आमच्यांनी म्हणूं येता तशेंच जशें आयज तांणी उलयतना इनडायरेक्टली सांगले तशेंच सैम हो तांच्या कथेंतलो प्राण आनी मनीसपण वा भावना हे त्राण अशें आमच्यान म्हणूं येता बाल काणयांच्या फासकेन बशिल्ली तांची दर एक काणी जी आसा ती बालमनाक एका पायण्यान धरयल्ले वरी खेळयल्ले वरी आसात आनी तशेंच मनरिजवण जावचें वा तांकां त्यो आवडच्यो म्हणून लेखिकेन ज्यो आसा तातूंत शिकवणीच्यो वा म्हणुया आमी देखींच्यो खिळखिळे जे आसा ते लायल्यात आनी अशे तरेन ह्यो तांच्यो कथा ज्यो आसा त्यो तांचें मन रिजयतात तांकां शिकवण दितात आयच्या ह्या कार्यावळीचें आनीक एक खाशेलपण म्हळ्यार तांच्या बालकाणयांचें सादरीकरण जांचे खातीर मिनाताईन ह्यो काणयो बरयल्यात त्या माणकुल्या भुरग्यां कडल्यानूच ह्या काणयांचें आमी सादरीकरण करून घेवया तुमचे मुखार पयले सुवातेर सादर करतले बाय सारा पागी पाळोळेच्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयांत ते 4थे यत्तेंत शिकता आयज हे उमेदी आनी उत्साही भुरगे मिनाताईंची कुटूर किटूर झाड ही काणी सादर करतले सारा पागी हे एक माणकुले भुरगे जाका कथा सादर करपाक वा आप उलोवपाक सादर करपाक खूब आवडटा आनी ताका इनामाय मेळ्ळ्या तुमच्या मुखार येता बाय सारा प्रसाद पागी नमस्कार म्हजें नांव सारा प्रसाद पागी हांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय पोळे ह्या शाळेंत शिकता म्हजे काणयेचें नांव कुटूर किटूर झाड एक दीस बोबलू ससो आपली बाय भुरग्यां खातीर खाण सोदीत रानांत भोंवतालो भोंवन भोंवन ताका पुरो जालें म्हणटकीर तो एका झाडा पोंदा विसव घेवपाक म्हूण बसलो तेवटेनच्यान काटू आसवे वतालें ताची नजर बोबलू सशाचेर पडली वा वा बरो मेळ्ळो हो सोंसो तावडेक अशें चिंतून काटू आसवेल्यान जिबली चाटली तें हळू हळू बोबलू सोशाक मदत केलें आनी ताचेर घुली घालतले इतल्यान बोबलू सोशाची नजर ताचेर पडली ताणें कच्च करून रान काडलें कशे तरेन ह्या वाशवेलाच्या तावडींतल्यान सुटून वचचें हाचेर तो चिंतूंक लागलो काटू आसवेनान येदी व्हडली तोंड उक्ती केली तेन्ना बोबलू सोशान पेट्ट करून उडी मारली आनी उबो रावलो
काटू वासवेल्याक पळयत 1 2 3 असे आकडे मेजूंक लागलो. काटू वासवेलो झापान ताका पळयत रावले. 11 म्हणटसर आकडे मेजून जातकीर बबलू सोशान कपलार हात मारलो आणि म्हणलें, आरे रे रे, काकूट बाबडे वासवेलाची, पराक कांयच खबर ना. अशें म्हणून व्हडलूच एक नजर काटू वासवेलाचेर मारली. हें ताका पळयत आशिल्लें. मागीर बबलू सोशान परत आकडे मेजपाक सुरवात केली आणि फक्त 10च म्हणटसर आकडे मेजले आणि म्हणलें, काकूट बाबड्या वासवेलाची, पोराचे थोडेच दीस उरल्यात ह्या जगात. हें आयकून काटू वासवेल भियेलें. ताणें सोशाक विचारलें, सोशे बाब, तूं कितें मेजता रे? म्हजी काकूट कित्याक दिसता तुका? सोशान फाटी फुडें येत म्हणलें, वासवेल मावशे, म्हाका मगे तुका सांगूंक बरें दिसना, पूण तूं चड दिसाची सांगाती ना गे. हें आयकून काटू वासवेल सामकेंच भियेलें. अशें कितें जालें रे म्हाका? ताणें थरथरीत विचारलें. तूं हे 1 2 करून कितें मेजतालो? हांव मगे तुज्या दोळ्याच्या पातकडेचे केंस मेजतालो. पातकडेचे केंस? ते कित्याक? कितें सांगू तुका वासवेल मावशे, तुज्या उजवे पातकडेक 11 केंस आसात आणि दावे पातकडेक फक्त 10च केंस आसात. पुराय 1 केंस उणो. बबलू सोशान गंभीरपणान म्हणलें, म्हणटकीर आतां? म्हणटकीर आनीक कितें? तुजी भलायकी बरी ना, तुजें सगळ्यांक भेरयला, ताका लागून तुका कांयच समजना. खऱ्यांनीच? हय तर. ह्या सगळ्या जनावरांच्या 2 पातकड्यांक सारके केंस आसात, पूण तुका पुराय 1 केंस उणो. ताका लागून तुजो तोल वता आणि तूं मान वांकडी धरता. अरे च्या, हांव मान वांकडी धरता? हें म्हाका खबरच नाशिल्लें मरे. कितलें खात न्हू तुजो गळो दुखता. आपलो गळो दुखण्याची वासवेला क्या जायना जाली, पूण सोसो म्हणटा जाल्यार नक्कीच दुखता आसतलें अशें ताका दिसलें. तुका सद्दां रातीचो जोर येता. बबलू सोसो एका फाटल्यान एक पनवती काटू वासवेलाचेर सोडीत आशिल्लो. हें म्हाका खबरच नाशिल्लें मरे. तूं सामकी अशक्त अशी दिसता. हें आयकून खऱ्यांनीच चापून अशक्त जाला अशें काटू वासवेलाक दिसलें. तुज्या तोंडार रूचच ना. हें आयकून आतांच आपल्याक सोशाक खावपाची रूच आयली. हें लेगीत बाबडे काटू वासवेल विसरून गेले आणि सोसो म्हणटा तितलेंय आपल्याक जाला अशें चिंतून पिरगूंक लागले. हें सगळें म्हज्या पातकडेच 1 केंस उणो आशिल्ल्यान जाला रे सोशा. हय वासवेल मावशे, ताका लागून तूं अशक्त जायत रावतली आणि एक दीस मरतली. हें आयकून काटू वासवेल्यान सोशा मुखार हात जोडून म्हणलें, पातकडेचो 1 केंस वाडोवपाचो उपाय सांग मरे म्हाका. सोशान म्हणलें, उपाय आसा, पूण हांव तो तुका कित्याक सांगू? तूं तर सोशाक खावपा सोदता मगे. ना रे बाबा, आयच्यान सोडलें सोशांक खावपाचें. खऱ्यांनी मगे? हय रे, खऱ्यांनीच. काटू वासवेल बाबडे रडपाक पाविल्लें. आयक तर, हें तें झाड दिसता मगे तुका? त्या झाडाचें नांव कुटूर किटूर. कुटूर किटूर? केन्ना आयकुना मरे हें नांव. तूं कशी आयकतली? तुजें लक्ष तर सोशांचेरच. तुका झाड पेडांनी दिसता तूं? सोंसीत तापलो. काटू वासवेल्यान लजेन मान सकयल घाली. आयकता काय वचूं हांव? बबलू सोशान नेट्टान म्हणलें, नाका नाका, आयकता. आयक तर. त्या झाडाची फुलां मगे सामकी वखदी. कोणाक फुगांव, कोले खाप, गालबुटां बी आयलीं वा पोटाक वाय जाली जाल्यार ह्या फुलांचो रोस ही सगळीं दुयेंसां पयस करता. अशें केल्यार म्हजो पातकडेचो 1 केंस येतलो मरे सोशा.
हय वाचवें मावशे, पूण तुका ते खातीर इल्लेशें कश्ट करचें पडटलें. हांव तयार आसा. कितें करूं? तूं कितें कर जाणा, त्या कुटूर किटूर झाडा चड, थंयचें एक फूल काड आनी तें दाव्या दोळा दामून दवर आनी थंयच बस. अशें केल्यार म्हजो पाटकडेचो एक केस येतलो मरे. दुबावच ना. मागीर हांव मरचें ना मरे. शे कशीच ना. पूण तूं चड वेळ वगडायनाका. बेगीन झाडा चड आनी हांवें सांगलां तशेंच कर. काटू वाचत बाबडें बेगीन झाडा चडलें, थंयचें एक फूल तोडलें आनी तें दाव्या दोळा दामून धरून थंयच बसलें. ए वाचवें मावशे, घट्ट बस ना. अशें म्हणून बबलू सोशान थंयसाव धांव मारली. ती बद्द आपल्या बिळांत. आपल्या बायलेक आनी भुरग्याक ताणें सांगलें, केदोय व्हडलो शत्रू आसूं, तुमी हुशारी दाखयल्यारच आपल्याक वाटोवपाक शकतात. हें मतीक धरात. धन्यवाद. मीनाताईची भाबडें मन ही बालकाणी आतां आमच्या मुखार सादर करतले जी.एस. आमोणकर म्हापशा ह्या शाळेंत शिकपी बाय पृथा प्रवीण कुमार बांदेकार. शिक्षणा वांगडाच नाच गाणें अभिनय करपाक ताका खूब आवडटा. आप उलोवपी किंवा कथा म्हण अशे जायते सर्तींनी वांटेकार जावन ताका जायतीं इनामांय फावो जाल्या. तर आतां तुमच्या मुखार सादर करता बाय पृथा प्रवीण कुमार बांदेकार. हांव पृथा प्रवीण कुमार बांदेकर जे.एस. आमोणकर विद्या मंदिर म्हापसा हांगा इयत्ता 5वेंत शिकता. म्हज्या काणयेचें नांव आसा भाबडें मन. इशानागेर एक बिलू आसा. बिलूचें नांव फिफीबाय. इशानाक फिफीबाय खूब आवडटा. इशानाच्या ओम भैयाक, मम्मीक, पप्पाक, आजाक, आजयेकूय बी फिफीबाय खूब आवडटा. सगळीं ताची अपुरबाय करतात. फिफीबाय सगळ्यांक मायेन घेवता. अशा ह्या फिफीबायगेर एक कुकुलें पी जालें. धवे फुल्ल, कापसां बरी. इशानान आनी ओमान ताका नांव दवरलें कापूस. फिफीबाय कापसाक चाटून निवळ करताले. देगेक घेवन दूद पिवयताले. माडार चडूंक शिकयताले. कुकुलो कापूस ओम आनी इशाना वांगडा खेळटालो. तांच्या मांडयेर वचून बसतालो. वेगीत गटयतालो. घर भर पोरसूं भर नाचत रावतालो. फिफीबाय भशेनूच कापूसय बी सगळ्यांच्या अपुरबायेचो जाल्लो. इशानाच्या पप्पान कापसा खातीर एक तांबडो बॉल हाडिल्लो. कापसाक तो बॉल खूब आवडटालो. आजो पोरसांत काम करतना ईशान आनी कापूस ताका आदार करताले. आजो आनी ईशान बियो किल्लेत घालताले आनी कापूस मागीर नेट्टान माती उस्तितालो. आजो मागीर म्हणटालो, ईशान मात्शें ह्या मस्त्याक कुशीक काड पळोवया. बियो उस्तिता, कशो किल्लतलो तो मागीर. ईशान कापसाक धरपाक धांवतालो आनी कापूस मागीर धांवत माडार चडटालो. एक दीस कापूस बरो ना जालो. ओक ओकूंक लागलो. इशानाच्या आज्यान ताका दोतोरागेर व्हेलो. वखदां दिली. पूण कापूस काय बरो जालो ना. कितें घडलें तें त्या 5 वर्साच्या इशानाक सामकें समजुकूच नाशिल्लें. फिफीबाय आपल्या पिल्या म्हऱ्यान बसून आशिल्ले. सगळ्यांक खूब वायट दिसलें. तांचो अपुरबायेचो कापूस तांकां सोडून गेल्लो. आज्यान पोरसांत फोन काडलो. एका कुडक्यान कापसाक कुटलायलो आनी ल्हव फोंडान दवरलो. इशान आनी घरची सगळीं थंय जमलेलीं. ओमान कापसाच्या आवडीचो तांबडो बॉल भितर दवरलो. आज्यान कापसाक पुरलो. ताचेर फुलां घाली. सगळ्यांचे दोळे ओले जाल्ले. ओम तर रडूंकूच लागिल्लो. रडनासलो तो एकलोच इशान. सगळ्यांक अजाप दिसलें. कोणें कांय म्हळें ना. दुसऱ्या दिसा सावन इशान सद्दां पोरसाक बावट मारूंक लागलो. कापसाक पुरला थंय वचप आनी येवप अशे 8 दीस गेले. आजयेक अजाप दिसतालें. हो पोरसां वचून करता तरी कितें काय. तिच्या मनान येतालें. एक दीस आजी भायर बशिल्ली. पोरसांतल्यान येवन इशान तिच्या वेगीत बसलो. बाविल्ल्या तोंडान इशानान आजयेक विचारलें, आजी आमी कापसाक पुरिल्लो तो किल्लो वयर येतलो गे.
ताच्या दोळ्यांत हुस्को आशिल्लो आशे गुतार फुटण्या जाले. आजीन इशाणा काळजा कडेन घट धरलो. हाचे मुखार येता बाय अन्वी नायक. बाय अन्वी गितेश नायक हे विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांव हांगसर दुसरे यत्तेन शिकता. एक उत्साही आनी गुणी विद्यार्थी. कथामाळ सारकिल्ल्या सर्तींनी वांटेकार जावन इनामां जोडल्यात. तशेंच हेर सर्तींनी ते सक्रिय वांटो घेता. आयज ते आमचे समोर मिना ताईंची क्वांक क्वांक ही काणी सादर करतले. तुमचे मुखार बाय अन्वी गितेश नायक. हांव अन्वी गितेश नायक विद्याभुवन कोंकणी शाळेंत शिकता. म्हज्या काणयेचें नांव आसा वॉयक वॉयक. 5 वर्साच्या शर्वाच्या घरा शेजाराक कायतुलें घर. कायतू आनी शर्व इश्ट. दोगांय जाण सदांच वांगडा खेळटात. कायतूच्या आजीन जायतीं दुकरां पोसल्यात. तातूंत मारिलू म्हणून एक दुकन आसा. मारिलू सदांच आपल्या पिला वांगडा पुरसत भोंवता. ते पळोवन शर्वाक आवडटा. 1, 2 न्हय तर 10 पिलां. ती सदांच मारिलू फाटल्यान वॉयक वॉयक करीत भोंवतात. शर्वाक तांचो हो आवाज आनी फिटी फिटी करून हालतात त्यो शेपड्यो पळोवपाक मज्जा येता. आपणे एक दुकरापील पोसचें अशें ताका दिसलें. ताणें एक दीस कायतूक म्हळें, म्हाका एक पील दी जाल्यार तूं पोसूंक. कायतून रोखडीच एक गुलाबी सोणीचें पील काडून शर्वा कडेन दिलें. शर्वा खूब खोशी जाली. पिलाक घट्ट धरून तांणी घरा धांव मारली. आनी मागीर मारिलू पिलाक व्हरूंक येत म्हणून कडेच करून दार धांपलें. शर्वाची आजी आनी मम्मा रांदचे कुडींत आशिल्ली. आजी आजी पळय पळय म्हणत शर्वान आपल्या अपुरबायेच्या पिलाक वयर उबारून तांकां दाखयलें. शर्वाच्या हातांत दुकराचें पील पळोवन मम्मान आनी आजीन क्राच मारली. शी शी उडे उडे ताका म्हणत मम्मा जाग्यारच नाचूंक लागली. आजी तर तापत आशिल्ली. ती कित्याक तापता ती शर्वाक कळना जालें. पूण काचाबूल जावन ताणें पिलाक सकयल सोडलो. पिलूय बाबडे काचाबूल जावन वॉयक वॉयक करीत घरभर धांवूंक लागले. आरे कोणी तरी आमुडाट येता दुकरा पिलाक. आजी हाडटली पूण आमुडटलो कोण? आगे बाये देवा कुडीत वचत पाट पडिल्लें. आजीची रागान. आजीच्या नदरेक शर्व बसतलोच. तिणें सुनीक म्हळें, हो बसतलाच न्हय गे, बश्टू सारकोच. शर्व पिलाक भायर रोड सोड पयलीं. मम्मा तापली. पूण म्हाका जाय तें मम्मा. व्हरता काय मार कुले ठापट? मम्मान विचारलें. आगे आगे तूं आफुशी ताका. तुही बसतली. आजी हाडटली. नावाडग्याक परत हाडूंक जाय. शर्व पिलाक भायर रोड सोड पयलीं. आजी हाडटली. पूण पिलाक धरप इतलें सोंपें नाशिल्लें. घरभर बोवाळ. ते भाजी पोंदां निघताले, मेजा पोंदां वताले, पूण शर्वाच्या हातांत मेळनाशिल्लें. शर्व किटकिट्टालो. 8 फाट धर म्हजी फाट म्हणत शर्व पिला फाटल्यान धांवूंक लागलो. पिली बी वॉयक वॉयक करीत ताका साय दिताले. भायर मोती आशिल्लो. भितरलो बोवाळ आयकून तो भायल्यान भो भो करूंक लागलो. तें आयकून पिल चडच चाबूत जालें. आजे आमी पिंकू पोसया. शर्वान म्हळें. कोण पिंकू रे? हें पील गे. पळय ताचें नाक कितलें गुलाबीच आसा तें. पाड पडू गे बाये. हो ताका नांवय धरून मेकळो. इतल्या म्हणसर भाजेपण शेपी परते रांदच्या कुडींत आयले. आपल्याक आफटीक म्हणून आजी कदेलार उबी रावन शू शू करूंक लागली. शर्वाच्या मम्मा शिटूक साण दाखोवन मागीर दार उक्तें केलें आनी पील आक्कांतान दाराच्या भायर धांवले. सगळ्या घराक बश्टकार जालो गे सायबिणी. घरभर शेणा शिटोडो घातला बगर गत्यांतर ना.
आधी फुटफुडली. चल चल पहिले नाव पाणी कपडे काढते. मम्मा तापली. सकाळी स्नानाने घ्या हा परत आणि किद्याक बसतला मरे तू दुपार घेऊन घरात आयलो तो. पूण कित्याक मम्मा हांव चमोती बी येना घरांक. पिंकू आयली जाल्यार कितें जालें. आरे दुकर गू खातात म्हणून आमकां बसटकाच जाता. आमो इतलेंच आमचो मोती बी खाता गू. जायते फावटी पळयलां हांवें. शर्वान गू खावप ही गजाल सामकीच किकोत करून उडयली. चड उलोव नाका. आजीन म्हळें. ती घरभर शेणाचो चोडो घालून घर शुद्ध करूंक लागली. शर्ट न्हांवन येतकीर तिणे तिडकीन ताजेली 4 थेंबे उडयले आनी तुळशीपान सावयले. मम्माक आतां हांसो येवंक लागिलो. खऱ्यांनीच दुकरा खापुरल्यार कित्याक बसचेता काय तिकाय प्रश्न पडिलो. शर्वाक तर इतली मजा केन्नाच येवंक नाशिल्ली. ताणें मनांतल्या मनांत थारायलें फाल्यां 2 पिलां घेवन येवपच. खऱ्यांनीच तिनाय विद्यार्थ्यांनी सुंदर अशें सादरीकरण दिलें आनी ह्या सादरीकरणांतल्यान आपल्या भितरल्या सुप्त गुणांची आमकां वासपूस करून दिली. तांकां अशेंच यश आवडेता आनी कार्यावळ मुखार व्हरतना चर्चा आनी प्रश्न जाप हें सत्र चलोवपा खातीर बाब ब्रिजेश सेठ देसाय हांकां आमंत्रीत करता. आम्ही परत मेळटात. पहिली मुलाखत खूप जणांनी ऐकली आणि प्रेक्षकांकडे काही प्रश्न आयल्यात. ह्या प्रश्न आमी आतां तुमचे मुखार दवरता म्हणजे तांकां अपेक्षिच्यो जापो तुमी दिवच्यो. मिनाताई ह्या वयाचेर सुद्दां तुमचो शिकपाचो नवें आपणावपाचो हावेस तुमी कशे तरेन आपल्या मदलो भुरगो जिवो दवरलो. सुंदर प्रश्न. कोणाचो प्रश्न? हांवें प्रश्न अन्वेषा सिंगबाळ हांवें विचारला. तुमी ह्या प्रश्नाक जाप दिवची. अन्वेषा तुका कोणें सांगलें हांव जाणटें जालें म्हणून? हांव अजून भुरगेंच आसा आनी उदक ब्रिजेशान विचारलां तशें म्हज्या काळजांत तो 6 ते 10 वर्सांचो वयोगटाचो भुरगो हांवें अजून जितोच दवरला. तो म्हाका सगळें शिकूंक उमेद दिता. सो जाणटें जालां हो गैरसमज तूं काडून उडय आनीक म्हाका अशेंच हातून फुडें फुडें नवें नवें शिकपाची उमेद उरतली. अशेंच तूं म्हणटकीर तुका कितें सांगता की अशेंच तूं म्हाका ल्हान भुरग्याक आशिर्वाद दी. म्हज्या मनांतल्या ल्हान भुरग्याक. खूप सुंदर जाताई. आनीक प्रश्न आशिल्लो अंजू साखरतांडे. मोनजातीचेर आदारिल्ल्यो साबार कथा तुमी बेस बरे रितीन रचल्यात. ताचे विशीं मातशें सांगात. मोनजातीचेर आदारीत खूब काणयो आसात म्हज्यो पूण हांव तुका एकच हें सांगता की घडणूक सांगता जी हांव अजून मातसो विसरूंक शकना. आमगेर ल्हानपणा पासून आमगेर खूब कुत्री बित्री खूब आशिल्ली. तातूंत एक टॉमी म्हणून एक कुत्रो आशिल्लो आनी कोण म्हाका खेळूंक बरोबर ती कोण नाशिल्ली आनी तो आनी हांव तो म्हजो बरो इश्ट जालो. आनी त्या काळार म्हाका ते पाखले बिकले म्हणटा तसो भंयसो दिसतालो. सो ताका हांवें टॉमी द पाखलो म्हूण नांव दिलें आनी कदेलाचेर चादर बी घालून घर करप आनी तातूंत आमी लोकांनी बसप आनी तो पाखलो आनी हांवें तो म्हाका भिता अशें दाखोवप. तशेंच आमी खेळ खेळटालीं. ह्या आमच्या म्हज्या इश्टाक रॅबीस जालो आनी रॅबीस कसलें भयंकर दुयेंस तें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ताका लागून कितें जालें की हांव तें ल्हान आशिल्लें 5-7 वर्साचें आशिल्लें. म्हणजे बापायन तेन्ना आतांचे भशेन थंय शेत आशिल्लो तसो कसो वाटो इंडियासाचो कोण हें करता तेन्ना फारानच मारपाचें आसतालें. पूण म्हाका कांय कळूंक दिलें ना. हांव भितर सारकें पळयलें देखून पाखलो आयलो आनी फार मारलो ताका. आवाज आयकून हांव भायर गेलें जाल्यार टॉमी तो पडला आवाज झाडा पोंदा आनी सामको रक्त बंबाळ जालो सामको. आनी हांवें सामकी विचार करचें मारलें की टॉमी हें अशें कोणें केलें आतां आपणा नको. ते पळयता पळयता टॉमी रक्त बंबाळ अवस्थेंत परतो उबो जालो आनी ताजी ती
ज्या तरेन तो वळवटालो ते पळोवपूय शक्य नाशिल्लें. तो मुर्चो असो दिसतालो, तो मुर्चो न्ही अशेंय दिसतालें. आनी बाबा मुखार दुसरो उपाय नाशिल्लो. म्हणजे बाबा कडेन आल्माचें लायसन्स आशिल्लें आनी तो मोन्यांनी भितर गेलो. आनी कित्याक परतून तो पाकडो गेलो न्ही ताका आपोवपाक आनी कोण वचपाक वेळ नाशिल्लो. आनी ताणें घोडो ताका भितर व्हरपाक म्हणजे आवयन प्रयत्न केलो म्हाका, पूण म्हज्यान हांव कशेंच थंयच घट्ट जालें. आनी म्हज्या दोळ्या मुजीर तो बाबान आल्माची उड्यान तो मेलो. आनीक घे म्हजी रडारड सुरू. बापायन म्हाका जायतें समजायलें की बायको अशें न्ही, तें कितलें भयानकूच दुयेंस तें खबर ना आनी पूण म्हजें तकलेंत तें कशें गेलें की तो मेलो. पूण जेन्ना व्हड जालें न्ही तेन्ना म्हाका समजलें की मर्सी किलिंगाचो अर्थ कितें तो म्हाका तेन्ना कळ्ळो. आनी आपल्याचेर उपकार मोग करपी आपल्याच इश्टाक म्हणटा तसो हात ओडून बंदुकेक आर्मान मारप, हाजे फाटल्यान केदें मनोबलाची म्हणजे बापायक गरज आशिल्ली हें म्हाका तेन्ना समजलें. आनी हांव विसरना, अजून विसरना. म्हाका हेजिल्यारच सामकें. पण देव बरें करून तुमी याद केली. त्या निमित्यान हांव म्हज्या टॉमीच्या फाटल्यान परतून एक आर्गां उरता. ताई तुम्ही सांगता म्हळ्यार हांगा आमच्या आंगार कांटो आयलो. मन भरून आयलें आसता तुमचें सामकें सामकें. इतलो उपाट मोग आशिल्लो म्हणजे तुमचे दोळे सांगतात हांगा सगळे. फुडें एक असो प्रस्न हांवूच मांडटा की साहित्य जें आसा तें कॉम्पिटिशनाचेर पुरतें बरोवप किंवा कॉम्पिटिशनाक लागून बरोवप असो एक सद्याचो तरी आतांच्या ट्रेंड चल्ला. आनीक साहित्य स्वता शिजून मागीर तें पानार धाडचें. हातूंत भितर कितें फरक आसूं येता ते साहित्याच्या दर्जा भितर? हय, फरक आसूं येतात न्ही. अर्दकुटें शिजिल्लें तूं कितें तर पानार घालचें न्ही, ताका तितलेशें फलां येना. सो तें पयलीं आपणें सगळें तंत्र आनी मंत्र सगळें समजून घेवचें आनी मागीरच तें इतलेंच न्ही की आपूण कशें तरेन हें आपल्याला बरें सुदारूंक शकता हेंय चिंतून पळोवचें आनी मागीरच गायडन्स घेवचें सगळ्या भशेन. मागीरच तें पानार पडचें. जाल्यार एक वाचप्यां कडेनय बी बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हें म्हजें मत. ताकीद करची न्ही केन्ना. फक्त कॉम्पिटिशना पुरतें बरयलें मागीर कांय बरयलें ना. आतां एक नांव मेळना की तूं साहित्यीक म्हणून कोण तुका वाचपी मानूनय घेवचें ना. तशें सातत्य आसूंक जाय. ताचो एक प्रस्न आशिल्ले ते तुमचे मुखार मांडले. ते सुंदर रितीन त्यो जापो दिल्यो, तांचे मेरेन प्रेक्षकां मेरेन त्यो जापो पावल्यो आनी तांकां मनाचें समाधान जें आसा तें जाल्लें आसतलें. आतां फुडलीं सुत्रां जीं आसा तीं हांव परत एकदां गोविंद मोपकार तुमचे कडेन सोंपयता. हय इश्टानो, जितली सुंदर मुलाखत जाली तितलेच हे चर्चा सत्र जे आसा ते रंगले. आनी मीनाताईच्या साहित्यीक प्रवासाच्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आयज आमी अणभवल्यो, त्यो जाणून घेतल्यो. उपाट उमेदीन आनी कळाशेन रंगयल्ली ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता अशें म्हणपाक खंय तरी मन फाटीफुडें जाता. आनी ह्या कार्यावळीक फायनल टच म्हणटात म्हळ्यारूच उपकाराचें उलोवप करपाचें भाग्य म्हाका लाभलां. सगळ्यांत पयलीं हांव साहित्यीक भोवमानीस्त मीना काकोडकार हांचे उपकार आठयतां. तांचो अणभव आनी साहित्य प्रवास निखालूच आमकां प्रेरीत करतलो आनी मार्गदर्शीत करतलो. आयच्या कार्यावळीचें मुखेल आकर्शण म्हणल्यारूच मीनाताई कडेन जाल्लो संवाद. हो संवाद बेस बरे तरेन घडोवन हाडिल्ले खातीर हांव बाब ब्रिजेश शेटदेसाय हांची तुस्त आनी करतां आनी तांकां दिनवासतां. सुंदर अशें बालकाणयांचें सादरीकरण केल्ले खातीर बाय सारा पागी, बाय प्रिता बांदेकर आनी बाय अन्वी नायक हांची अपुरबाय. ह्या कार्यावळीक रंग भरतली तुमी सगळीं, आमचे ऑनलायन रसीक प्रेक्षक. तुमच्याय हांव उपकारान. आमचीच आसली तरी कार्यावळीचे येवकाराचें उलोवप करपी पॉब्रबा फेर्नांडीस, मंडळाची अध्यक्ष अन्वेशाबाई सिंगबाळ, तांत्रीक कार्यभार सांबाळपी बाब पलाश अग्नी, म्हजी सहसंयोजिका शलका देसाय हांचे आनी हेर वांगड्यांचे हांव उपकार आठयतां. तुमचो निरोप घेवचे आदीं मुखार जावपी कांय कार्यावळींची म्हायती तुमकां दितां. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत शिक्षकां खातीर बाल साहित्य लेखन सर्त ही जावपाची आसा. सर्ती खातीर 30 नोव्हेंबर 2020 मेरेन साहित्य धाडचें ही कळोवणी.
शिक्षकांनी MS वर्डान युनिकोड स्वरूपांत आपले साहित्य kmbgoa.balsahitya@gmail.com ह्या ईमेलाचेर धाडचे. आप उलोवप लेखन, नाटकुलें लेखन, बालकाणी लेखन, बडबड गितां लेखन, व्यक्तिचित्रण लेखन आनी कॉमिक स्ट्रीप अशा सर्तींचे आयोजन हातून आसा. तशेंच तुमच्या साहित्या बरोबर तुमची सय आशिल्ले प्रतिज्ञापत्र धाडप सक्तीचे. दुसरे, कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत बाकीबाब बोरकर गीत लेखन सर्त. गीत बरोवपा खातीर विशय आसात विज्ञान, सैम आनी भक्ती. एका सर्तका कडल्यान एकूच स्वरचित गीत अपेक्षित आसा. सर्ती खातीरचे गीत कोंकणी भाशा मंडळ .goa@gmail.com ह्या ईमेलाचेर धाडचे. सर्ती खातीर गीत धाडपाची निमणी तारीख 25 नोव्हेंबर 2020 जावन आसा. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचे कोंकणी वाचन वेश घडोवन हाडटा कवी सर्गेस्त रमेश भगवंत वेळुस्कार हांच्या कवितांचेर चर्चा. ही कार्यावळ तारीख 25 नोव्हेंबर 2020 ह्या दिसा जातली सांजेच्या 5 ते 7 वरांचेर. हातून वांटो घेतली भौमानेस प्रसाद पागी जे युवा लेखक आसात, तेच बरोबर युवा कवी भौमानेस सुप्रिया काणकोणकार आनी युवा लेखक भौमानेस समीक्षा पै धुंगट. तशेंच कार्यावळीक मुखेल उलोवप करतले ज्येष्ठ कवी आनी संशोधक भौमानेस डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. आयज जसो तुमचो सगळ्यांचो पालव मेळ्ळा आनी हाच्या आदीं मेळत आयला, तसोच मुखावयल्या कार्यावळीक तुमचो पालव आमकां लाभतलो अशी आस्त बाळगिता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वा वतीन हांव गोविंद मोपकार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी निरोप घेता.